मोगाच्यानो भोव अपूर्व सुशोभित सुंदर दीस देवान आज आमकां दिला. सांती सेम त्रिंदादेक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराक भियोन चलता ते खरेच भागी हालेलुया म्हणटा कीर्तन 112 पहिली वळ साम 112 वर्स 1. तर मोगाच्यानो ह्या अपूर्वच्या दिसा बोपोई सक्रामेंताचे आराधन करन देवाक आमी महिमा दिवया. आमी घेवया आमच्या कांताराच्या बुकांत C13 पान नंबर 90 नोवोस 90. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो. Paistawnaylo somyatanelo kurpesarin tuja pawan hausalo. Paistawnaylo somyatanelo kurpesarin tuja pawan hausalo. Sevak tu sohaw magta tuje besaw सोम्या म्हाका पाव म्हजे संगी राव. सेवक तुजो हांव मागता तुजे बेसांव. सोम्या म्हाका पाव म्हजे संगी राव. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. संवसारांत यात्रीक जावन पयन करता हांव. संवसारांत यात्रीक जावन पयन करता हांव. मिसावान थांवता ही धांव. सोम्या दयेंती बेसांव. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. विन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. म्हाका तूं सांडी नाका. सोम्या दयेन पाव म्हाका. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. सेवक तुजो हांव मागता तुजे बेसांव. सोम्या म्हाका पाव म्हजे संगी राव. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. कुरपेसरीन तुज्या पावन हांव जालो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
समियाच्या कुरपे झरीन पावन जाया समियाच्या कुरपे झरीन ददोशी जाया समियाच्या कुरपे झरीन आज बरें जाया बरी भलायकी जोडा समियाच्या कुरपे झरीन आज संपूर्ण तरान नवे जिवीत जिवंक फुडें सरा समियाच्या कुरपे झरीन देवान दिले मिसांव आज तुमकां उगडापें जावं दी देवान दिले मिसांव जारी करता पर्यंत निरंतरी समर्पितान वावर करूंक तुमकां फावो जावं दी समियाच्या कुरपे झरीन तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करून दी समियाच्या कुरपे झरीन तुमच्या व्यापार वहिवाटांत आज लाभ मुनाफो प्रगती उदरगती ग्रेस काय मेळों दी समियाच्या कुरपे झरीन तुमच्या कामाच्या जाग्यार वावराच्या जाग्यार एम्प्लॉयमेंट तुमकां काम करूंक हातापायांक बळ भलायकी मेळों दी थंयसर प्रमोशन मेळों दी तुमचो सांबाळ वेळार मेळों दी समियाच्या कुरपे झरीन तुमचे हर एक काम पंता पावों दी विजा मेळचे या पासपोर्ट जावचो वय परगांवेचे या तुमच्या परीक्षेक शिकचे परीक्षेन यशस्वी जोडची त्या इंटरव्यूआन यशस्वी जोडची या एक बरी सैरीक जावची या कादरी जिवितांत तुमकां भुरग्यांचे देणे भुरग्यांचो बरो फुडार म्हणजे येवजणे घर बांदचे या घर काणगेचे जागो एकसो या जागो घेवचो हर एक येवजण पंता पावों दी समियाच्या कुरपे झरीन आशीर्वादी जाया समियाच्या कुरपे झरीन तुम्ही आशीर्वादी जाया हालेलुया 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 झरीन तुझ्या पावन हांव जालो कुरपे झरीन तुझ्या पावन हांव जालो भोव मोगाच्यान आज आमकां खरोच एक बरो अपुर्बेसो आशिर्वादाचो दीस कित्याक आज आमी सांत जुजे वाज हाचें फेस्त आमी करता हाची परब आमी आचरशिता जुजे वाज आमकां मोगा आसो कित्याक वाज म्हणटना आमच्या कुटुंबाचो आमकां उडास येता गोंयांत मंगळुरांत या दक्षिणा आनी वय पश्चिमाच्या त्या करावळींत कॅनरा करावळींत जिवनच्या लोकां मदें जायते जाणांक वाज म्हणलें वय आल्कुंदाचा मातनी आमी सगळे एकाच कुटुंबाचे आनी असल्या वाज केल्या कुटुंबांत आमच्या कोंकणी कॅथोलिकां मदें एक वर्तो भाग्यवंत सांत आमकां मेळ्ळा तो जावन आसा जुजे वाज ह्या सांता विशयांत मोगाच्यान आज आमी नियाळ करया ताच्या विनवणेन ताच्या मजतीन आनी ताच्या जिविताच्या प्रेरणान आनी आदर्शान देवाच्या कुरपे झरीन मोगाच्यान आमी पावन जावया आमी घेवया किर्तन 112 साम 112 हांगासर आसची थोडी उतरां मोगाच्यान आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया साम 112 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हालेलुया हालेलुया जो मनीस सर्वेस्पराक भियोन चलता जो मनीस सर्वेस्पराक भियोन चलता ताचे आदेश संतोषान पाळता ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी ताची संतत पृथ्वीर बळिश्ट जातेली प्रामाणिक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो ताच्या घरांत धन दौलत भरून आसतली ताचे नीतिवंतपण सदां काळ तकतले प्रामाणीक मनशांक काळो कांत उजवाड कसो तो परजळता कित्याक तो उदार दयाळ आनी प्रामाणीक तो केदीस दंडोळसो ना नीतिवंत मनशाचो उगडास सासनाक उरतलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही कीर्तनाची उतरां मोगाच्या न्हू जुजे वाज ती खरी जाल्या देखून आज आमी जुजे वाजाचो नियाळ करता जुजे वाज जल्मल्लो गोंयांत ताचो बापूय क्रिस्तोवान आनी ताची आवय आनी बापूय दोगांय भोव भक्तिवंत 1651 इसवेंत जुजे वाज जल्मलो 1651 म्हळ्यार 17व्या शतमानान आतां लगभग वय 400 वर्सां पयलें तो जल्मल्लो आनी थंयसर भाग्यवंत कुटुंबांत जल्मल्लो देखून ताचो बापूय क्रिस्तोवान वाज केदाळे म्हणटालो ज्या दिसा म्हजो पूत जुजे जल्मलो त्या दिसा दनपारां हांवें आकाशाचेर नेकेत्र पळयलें ताचो अर्थ म्हजो भुरगो व्हड जाल्या उपरांत एका नेकेत्रा बरी परजळटलो तो महान जातलो म्हूण सगळ्यांक तो सांगतलो आनी तो भुरगो ल्हान प्रायरस इगर्जी वचोंक सुरवात करता कित्याक आवय आनी बापूय वेतली सदां मिसाक आनी जुजे वाज सदां मिसाक गेलो मात न्ही आवय बापाचें की पयलें वचोंक ताणें सुरू केलें आनी जुजे वाज वेता आसतना इगर्जीची दारां बंद आसतलीं ल्हान भुरगो तो पूण एक फावटी अशें घडलें की
दारां बंद आसलीं उक्तें करूंक कोण नातलो हो ल्हान भुरगो पूण झुजे वाज ल्हान प्रायरस मागता आसतना ती दारां आपापी उक्तीं जालीं आनी हें घडीत सगळ्या गांवांक तें विस्तारलें आनी ल्हान आसतनाच गांवचो लोक तांच्या वाड्यांचो लोक म्हणटालो की झुजे वाज व्हड जाल्या उपरांत एक महान व्यक्ती जातलो सांत भक्त जातलो ल्हान आसतनाच ताच्या आवय बापायन ताका उदार मनान दुर्बळ्यांक दान धर्म करून शिकयलें झुजे वाज दान धर्म करतालो मात न्ही दुर्बळ्यांक कुमक करच्या खातीर केवल गंजी खातालो गंजी म्हळ्यार आमची पेज दुबळ्यांचें तें शीत जेवण तो जेवतालो आनी सादें वेजिटेरियन म्हणजे केवल तरकारी जेवण तो जेवतालो मांस मासली तो खायनातलो म्हळ्यार ल्हान तानूच उपवास प्राचीस जशें जुवां भोवतीस करतलो त्या तरान तो जियेलो व्हड जाल्या उपरांत ताका याजक जावंक एक विशेश अत्रेक उर्बा ताका आसली याजक तो जालो तेंच्या जेजीचो याजक जावन आनी त्या काळार आमचे जायतो लोक गोंयचो लोक येवन आमच्या कोंकण करावडींत येवन वस्ती करनासलो म्हणजे कारवार होन्नावर ते बैंदूर कुंदापूर आनी उडपी मँगलोर तशेंच चड लोक दिवशेन बेळगांव दिवशेन आनी सकला कासरगोड पर्यंत गेल्लो कोंकणी उलोवचो तो क्रिस्तांव लोक काथोलीक लोक पूण ह्या गांवांत एका तराचें झगडें आसलें पाद्रवादो आनी प्रोपागांडा फिदे म्हणून प्रोपागांडा फिदे आनी पद्रवादो म्हळ्यार रोमाच्या लातीन काथलीक इगर्जमतीच्या पाप सायबा वडिलाती आनी थंयतावन आयिल्ल्या त्या पोर्चुगालांतावन आयिल्ल्या त्या मिशनरी ह्या सुवार्ता प्रकटणाऱ्या मदें एका तराचो मनस्ताप आसलो पूण झुजे वाज ताच्या वडिलांनी ताका धाडलो कॅनरा कॅथलीक क्रिस्तांव मदें वय वचोन तांकां सक्रामेंत दिवंक सांगतास तांच्या मदें दोन मनाचे लोक आसल्यार मनस्ताप आसल्यार ते ताणें मनस्ताप पयस करचे खातीर हो वावरू हो एक मिसांव ताणें भोव आपुरबायेन तो केलो जायत्या मदें शांती समाधान येवंक आनी सगळ्यांनी पाप सेवा काल काथोलीक पवित्र सभेन एकवटान जियेशें करूंक ताका साध्य जालें हळ्ळेंनी वचोन सुवार्ता प्रकट करतलो मात वर्ती अजापां विजमीत जातली देखून जायतो अक्रिस्तांव लोक सयत ह्या कोंकण काराबायंत क्रिस्तांव जालो तो मंगळुरांत आयिल्ल्या वेळार ताचो मिसांव वावर करूंक थोडे क्रिस्तांव न्हय आसले आनी ताचेर मोसोर जावन ताका लगाड काडूंक तांणी पळयलें देखून एका राती ताका आपयलें एका मोरतेल्याक संतुस्कांव दिवंक कित्याक तांणी चिंतलें ताका होर्न लगाड काडचें म्हणून आनी तो कोणें आपयल्यार कसल्या मध्यान रातीर जाल्यार उठोवन वेतालो तेही मोर्चो आसल्या एका मोर्चाक संतुस्कांव दिवचें सक्रामेंत दिवचें वर्तें भाग म्हूण तो उठलो पूण ताका दैवीक संदेश मेळ्ळो की हे मनीस ताका लगाड करूंक वेता जाल्यार तो म्हणालो दृढ निर्धार घेवन तो म्हणालो जर तर एक मनीस मोरचो आसा ताका हांव बचाव करूंक वचतलो जर तर हे म्हाका लगाड काडूंक वेता जाल्यार तांच्या कन्वर्टरपणाक तांच्या परिवर्तना खातीर हांव वावरतलो म्हणून तो ताच्या दुस्मनाच्या संगता चलोवंक लागता भियेनासतना देवाचेर पातयेनी विस्वास दवरून चलोवंक लागता आनी तांचे खातीर तो मागोवंक लागता ते तरी एक जागो सोदतले ताका लगाड काडून देखून एका गुड्या वयल्यान ताणें व्हेलें तो गुडो जावन आसा वय मंगळूर लागचो तो मुडीपू म्हणलो जागो थंयसर गुड्या वयर वयता आसतना तांणी तांची तालवार भायर काडली झुजे वाजाक लगाड काडूंक फादर झुजे वाजा लगाड काडून तांणी भायर काडलीस झुजे वाज थंयसर दिंबेर पडता आनी तेदोळ पर्यंत ताणें तांकां सुवार्ता प्रकट केल्ली आतां दोनी हात वयर करन ताच्या त्या दुस्माना खातीर मागता सरेस्वरा देवा तांकां कन्वर्टर कर तांकां परिवर्तन कर तुजी पदवी आनी महिमा तांकां दाखय म्हणटा आसतना ताणें दिमी गेल्ल्या जाग्यार उदकाची झर खडपातान पडली उदक उसाळलेलें पळोवन हे ताचे दुस्मान तांची तालवार थंयच सकला घालतात आनी झुजे वाजा कडेन बक्षाणें मागतात आनी ते वेतात ते संपूर्ण तरान परिवर्तन जालें झुजे वाज सुरक्षीत फाटीं आयलो गोंयांत गेल्या उपरांत थंयसर तो एक बरो सरमाव आयकता श्रीलंकांतावन आयिल्ल्या थोड्या मिशनरीचो थंयसर श्रीलंकांत क्रिस्तांवांक काथलिकांक विशेश दगदणी आसली क्रिस्तांवांचे सगळे इगर्जी देसवाड केल्ले जावन आसा कॅल्विनिस्ट म्हणल्यार युरोपांतावन आयिल्ल्या डच क्रिस्तांवांनी आनी काथोलीक लोकांक उक्त्यान क्रिस्तांव भावार्थ जिवंक सोडिनातले गोमट्यान ते कोंत घालून सोडिनातले कोंत काडून मागणें करून सोडिनातले कसलेच तरान वय मरिये मायेचे सांता भक्ताचे भक्तीपण सयत आदारूंक सोडिनातले
हे दोगदोणी ऐकल्या वेळार जुजे वाजा थंय आयली उरपा आपणान श्रीलंका वचून सुवार्ता परगट करी जायी आनी थंयसर कॅथलीक भवार्थ उक्त्यान थंयसर जियोंक साध्य जायचे ताच्या वडिलां लागीं परवानगी विचारल्या वेळार तांणी ती ताका दिली ना. ताच्या बदलाक ताका तांणी हांगासर कोंकणी कॅनराच्या कोंकणी लोकां मदें वावर करून धाडलो. पूण परतून परतून ताणें फाटीं वचून विचारल्या वेळार उपरांत ताका ती परवानगी मेळ्ळी. देखून तो केरळा गेलो. केरळा तावन कुली घरां बरी कुलीच्या कामाच्या मनशां बरी वेस बदलून तो तामिळनाडू गेलो. तामिळनाडू वचून थंयसर पयलीं तामिळ शिकता कित्याक श्रीलंकांत तामिळ भास आसा. ताच्या सांगात एक ताका सेवाक मेळ्ळो जॉन म्हणलो सेवाक. त्या सेवाकाक सांगता तामिळनाडून तामिळ शिकून थंय जावन तारवाचेर वेता. तो वेताना केदाळा पयशे व्हरनातलो देवाचेरच पातयेन विस्वास दवरतलो. ताणें एकच एक ताचे कडेन लोभ आसलो आनी तो कितले फावटी पिंजलो म्हणना तो परतून परतून तो शिंवतालो. मिसाचे थोडे वस्तू ताणें भितर ताच्या आंग वस्तुरां भितर ताणें लिपोवन दवरले जावन आसा. आनी दुसरें कांयच व्हरिनासतना जॉना सांगता त्या तारवाचेर हेर कुलीच्या कामागारां सांगता तो थंयसर श्रीलंका भायर सरलो. त्या दिसांनी वातावरण विपरीत आसलें देखून 2-3 दिसां भितर पावपाचें आसलें. त्या ताळाची तारवांचेर आतांचे बरी इंजिनां नातरलीं वेगळी वेगळी वचून जायना वाऱ्याच्या वेगान वचचें. ते लगभग 1 हप्त्याच्या वयर तांकां पावोवंक जालें ना. तितल्या भितर दुसऱ्या कडेन जायतें खाण जेवण आसलें हांचे कडेन कांय खाण जेवण नासलें. उपरांत उरलेल्यान इल्लें दिवन हांकां पोसलें तरी उपरांत तांकांय उणें पडत म्हणून वाटेर एक मानार म्हणलो तो द्वीप जागो आयिल्ल्या वेळार तांकां तांणी थंय तावन त्या मानार म्हणल्या गांवांत सोडलें आनी तारो मुखार गेलें. थंय तर हांकां खावंक जेवंक नासल्या वेळार आनी घराघरांनी वचून भीक मागून जिवीचें पडटलें. भोव कश्टांचें जिवीत जॉनाक आनी ह्या जोसेफाक. तेन्ना तरी जोसेफान चिंतेत असलें आपूण इतल्या कश्टांत दुबळीकायेंत आसा आपूण गोंया फाटीं वेता म्हणून. ना आपूण धरलेलें मिसांव जारी करतलोच आपूण आपल्या घरा फाटीं वचना म्हणून ताणें मिसांवा खातीर आपणाकच समर्पण दिलें. ताका थंयसर विशयी जावन पिडा आयली. ती पिडा जावन आसली उदकाड गांवचे निरंतरी उदकाड जळ डायरिया म्हणल्या बरी. ते डायरिया जाल्ली पळोवन त्या गांवच्या लोकांनी चिंतलें हो आमकां पांय आमकांय पिडा येत म्हूण ताका ताच्या सांगाते जोसेफा सांगता पयस व्हरून एका रानांत तांकां सोडून आयलें. तरी थंय थावन थंय देवान ताका अजापानी म्हणल्या बरी गूण केलें. थंय थावन तो जाफना गेलो आनी थंयसर ताणें सुवार्ता परगट केली. गुपीत कुलीच्या कामाचो जावन घराघरांनी वचून खंयसर कॅथलीक आसात की सोदून काड तांकां ताणें एकठांय करून सवकास तांची कोपेलां बांदली, तांचे इगर्ज्यो बांदल्यो, तांची अनाथ आश्रमां बांदली, दुर्बळ धाकट्यांची ताणें सेवा करून सुरू केली. पूण जेन्ना थंयसर आसल्या डच त्या कॅल्विनिस्टांक तो थंयसर आसा म्हण कळ्ळेंच थंयसर येवन त्या गांवच्या लोकांक तांणी जायतें कश्ट दिलें दग दिलें. तांची इगर्ज म्हण घाली. पूण जुजे वाज ताच्या थोड्या सांगता थंय तावन चुकोवन खाणून थंयसर तावन कॅन्डी गेलो. कॅन्डी थंयसर एक क्रिस्तांव न्हय आसलो राय आसलो. त्या रायान तांकां स्वागत केलो. थंयसर तरी ताचो भोवाट जियोंक साध्य जालें. सगळ्यान इतल्यान ताणें थंयसर सुवार्ता परगट केली आनी थंयसर सुवार्ता ताणें परगट करतना वरती अजापां जालीं. त्या गांवांत पावस नासलो. रायान ताचे कडेन पावस येवचे खातीर मागोवन सांगल्या वेळार कित्याक ताणें पळयलें खेताळे ताणें मागणें करचें पळोवन देखून तो दिंबयेर पडोवन हात वयर करून क्रुसिफिक्स जावन मागणें करता आसतना सिरंदरीचो पावस आयलो त्या कॅन्डी गांवांत. सगळ्या त्या प्रदेशांत इतलो पावस आयलो पूण तो पावस जुजे वासाचेर पडोना या ताच्या कुर्साचेर तो पडोना. आनी थंयसर दगदोणी आयिल्ल्या वेळार रायान ताका एका गांवांतच रावाचें म्हण केलें. जायती दगदोणी ताका आसली. ताका थंयसर गांवाच्या भायर वचोंक ताका जायनासलें. पूण थंयसर गांवांतच रावान ताणी सुवार्ता परगट करतना जायतीं अजापां जालीं, जायते पिडेस्त गूण जाले, जायत्या तरांनी अजापां विजमितां जातलीं. आनी त्या गांवांत सिडुबू म्हणलो रोग आयलो. आमच्या गांवांत कोटले पडल्या कशें गाय जातात की सिडुबू म्हणलें एक पिडा येता. सगळ्या आंगार घाय पडचें रुवां जावचीं आनी मरचें. त्या पिडेक आतां सयत सारकें वखद ना. त्या काळार जायते लोक मरतलो. लोक तसल्या पिडेस्तां पळोवन भियोन धांवतलो. पूण जुजे वाज तसल्यांक हाण जायते कडेन ताणें लालान आश्रमां बांदलीं. आतां आश्रमां बांदून तांतून दवरून तस्सू वैयक्तीक तरान तांकां चिकित्सा दितलो. तांचे घाय तो बरें करून वय तांची जतन घेतलो. घाय तो गूण करतलो. म्हाका जेन्ना अशें कठीण परिश्रमाची जिणी तो जिवन अखरेक 60 वर्सांच्या प्रायर मरण पावलो. मिसांवां खातीर समर्पण दिलें जिवीत कितलें सोबीत सुंदर न्ही. जुजे वास आमच्या मदें एका नखेत्रा बरी जशें ताच्या बापायन पळयलें तें दर्शन
नेकेत्र बरी पडजोळ आसा आमी आमच्या मिसांवा खातीर आमी समर्पण दिजय मोगाचें न्हू आमच्या मिसांवा खातीर आमी समर्पण दिजय देव आमच्या मदें मोगाचें व्हरती आजापा वितमीत करूंक आशेता तर मोगाचें जुजे वासाच्या जिवितांत हांव आमी आदर्शी जावन घेवया आमी आमच्या जिवितांत आमचे मिसांव पंथा पावों पवित्र आत्म्याचो आधार मागया देवाची कृपा जावन घेवया आनी गावया हें कन्नड गीत आ बानु निन्न सिंहासन देवा ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ तुझे सिंहासन भुई तुझे पायांची मणई ಆಪಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ದೇವ ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಆಪಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ದೇವ ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಭೂಪರವೇ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನನಗಾಗಿ ನರನಾದೆಯ ದೇವಾ ನನ್ನ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ನೀ ಹೊತ್ತೆಯ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನಗಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಿದೆಯ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನಗಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಿದೆಯ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಜನಿಸಿರಲು ತುಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ನೀ ಮಲಗಿರಲು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಜನಿಸಿರಲು ಹುಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ನೀ ಮಲಗಿರಲು ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಸುಖದ ಸೋಪಾನ ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಈ ವೈಭವ ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಸುಖದ ಸೋಪಾನ ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಈ ವೈಭವ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ನೀ ಹೊತ್ತೆಯ ದೇವಾ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರಲು ಸಂತೋಷವೇ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂದು ಗೂಡಿರಲು ತಲೆಯಿಡಲು ನಿನಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂದು ಕೂಡಿರಲು ತಲೆಯಿಡಲು ನಿನಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯು ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಅರಮನೆಯು ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯು ನನಗೇಕೆ ದೇವಾ ಅರಮನೆಯು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನೀನಾದೆ ಬಲಿಯು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ದೇವ ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಭೂಪರವೇ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನನಗಾಗಿ ನರನಾದೆಯ ದೇವಾ ನನ್ನ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ನೀ ಹೊತ್ತೆಯ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನಗಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಿದೆಯ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನಗಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಿದೆಯ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನಗಿತ್ತು करुणिसिदेया. आज जो कोण जन्मदिवसाचे सून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. टोनी डिसोजा OCD म्हळ्यार कार्मेलीत, हेझल
Alvarez, Mukka, 36th birthday, Alan Glenn Brax, USA. 42nd wedding anniversary, Valerian and Elena Fernandez Marolu, 25th wedding anniversary, Jubileeu, Rupialo, Casaraso, Shaila and Ronald D'Souza Mukka. तुमका आम्ही अभिनंदन पाठवतो. देवाकर गाणी हो क्लाब दितात. जेसन लेविस कल्याणपूर, जसिंता मेंडोन्सा मूडबेल्डे, स्टीव आणि शाइला मिनेजेस मियार, स्टीव आणि शाइला मिनेजेस, श्वेता फर्नांडिस शिरवा, फ्लेवियन ए डिसोजा मियार, अनीता रॉबर्ट डिसोजा शिरवा, ॲशली आणि अमांतिया सांती सेमटिंदाच्या मानाक, जेसु बळकाच्या मानाक देवाकर गाणी हो क्लाब दिता. मोनिका सिक्वेरा ताने वेस्ट, मरणांतिक पिढ्यांतले देवांनी निवारलेलं बसवतो, कॅन्सर पिढ्यांतले देवांनी निवारलेलं बसवतो, ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटिस आणि पोटांत दूख असली देवांनी पैंच केल्या बसवतो, त्या मूलव्याधी फाईल्स पिढ्यांतले देवांनी निवारलेलं बसवतो, पाठीच्या गाण्याची सर्जरी झाली बऱ्या तरानं वय जाऊन आता बरी भलायकी पाठी मेळलेल्या पासत, दंप्रकांडीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, घराचें काम बऱ्या तरान पंता पावल्ल्या पासत, एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत पुताक, आनी आतां काजर जावन आतां कोबायला मोगान आसात देखून दुवेक भुरग्याचे देणेनांतले 12 वर्सां जावन आतां ताका भुरग्याचें देणें लाभलेल्या पासत, भुरग्याक ऑटिझमाची पिडा आसली, आतां पूण ती पिडा मस्त उणें जाल्या, तें भुरगें तें शिकोवंक लागलां आनी बऱ्या भलायकेन वाडोवंक लागलां देखून जायते उपकार दैवी कलोरेत्री मंदिरात घेवन मागल्या द्वारे साध्य जाल्ल्या पासत परगांव वचोन थंयसर वय विजा टायमार मेळिल्ल्या पासत आनी थंयसर काम मेळोन परमनंट रावोंक विजा मेळिल्ल्या पासत वय जायते उपकार मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्गांनी होगलाब दितात. आमी म्हणया अर्गांनी होगलाब तुका समिया जेजू, अर्गांनी होगलाब तुका समिया विविध त्यासां वचत म्हाका उलो दिला तांचे खातीर म्हाका भक्तीवणी मागता. फ्लेवियन ए डिसोजा मियार बरी भलायकी लाभच्या पासत विल्मा आळवा पांबरू, प्रमिशा फर्नांडीस UK, होली ट्रिनिटी च्या मानाक मागोवंक उलो दिला. प्रज्वल तशेंच प्रमिता आनी डेसन हांच्या कुटुंबाच्या विशय त्या सांग खातीर म्हाका उलो दिला. कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर, प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्ये गुण जावचे पासत वय ऑर्थोपोरोसीस हाडांत वय पिडा आयल्या सगळ्या आंगार तांतले देवान निवारचे पासत, रक्ताच्या कॅन्सरांतले देवान निवारचे पासत जायत म्हयन्यांत हांव आपलो भाव आस्पत्रेंत आसा थंयसर फादर मुल्लस आस्पत्रेंत आसा, ताणें बरें जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला. गर्भांत कॅन्सर आसा म्हणा ते तिचे कॅन्सर गुण जावचे पासत रेजिना म्हणल्या भयणीक आनी सर असल्या पिडेस्तांनी बरें जावचे खातीर आनी कश्टतल्यांचे कश्ट हळू जावचे खातीर भक्तीपणान आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आमी आतां मरण पावल्या समेस्त मालकाण्या पासत मागया. देवादीन डॉमिनिक डिसोजा मुंबय, पुलगतले आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, सेबॅस्टियन आनी क्रिस्तन वेगस विक्रोली, साल्वादोर डिसोजा आमेंबळ, क्रिस्तीन आनी मातियास डिसोजा मुक्का, लिंडा स्वाती रेबेल्लो वालेन्सिया, ॲग्नेस आनी रेयमंड फर्नांडीस, जॉन फ्रांसीस आनी मेटिल्डा IV डिसोजा बेंगलुरू, मायकल डिकुना, अल्फोन्स आनी मॉरिस डिसोजा, 99th बर्थ रिमेंब्रन्स या बर्थ एनिवर्सरी, लुईस पिंटो कारकळा. ससना विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. मरण पावल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. आमी दिव्यर पडया मोगाचे न्हू आनी समिया जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. सर गर्सां पासत मागया विशय जावन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त आसा शनिवाराच्या दिसा त्या चड आनी चड लोकांनी येवन हांगासर बरेपण जोडच्या खातीर मागया. शुक्रार आनी शनिवारा ब्रदर TK जॉर्जच्या उगडासाक 2 दिसांची रेतीर आसा. फादर फ्रँकलिन डिसोजा आनी सिस्टर मंजुळा हांगासर येवचीर आसा. ह्या दोनूय दिसांचे वय कानडाची रेतीर तशेंच सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त देवाची तरान जावंक देवाची विस्नार आशिर्वादान जोडून घेवंक मोगाचे न्हू आमी म्हणया तुजेर हांव पातयेतां, तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेतां जेसू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेतां जेसू मोगाळा. कश्टांची मडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव
मोगाळा. Page number 31. संतोषान बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी जमल्या. याजक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता. प्रसारून संदेश तुझो संदेश माया मोगासो दितो आधार तुझो भेटो मोगावुसो. संतोषान बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी समल्या. याजक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. भौमोगाच्यानो आज सांत जुजे वाजाची परब आमी आचरशीत आसतना आमचे ती एक वर्ती उमेद येता. आमचो भावार्थ जियोंक आनी परगट करूंक आमच्या मदेंच जल्मल्लो आमच्याच कुटुंबाक वय लग्ती जाल्लो एक व्यक्ती जुजे वास गोंयांत तो जल्मलो आमच्या पुर्वजांक. तरी ल्हानपणांतूच व्हडा भक्तीपणान जियेलो. आपणाकच सोम्याच्या मिसांव खातीर ताणें समर्पण दिलें. तर आज आकाशा वयल्या नेकेत्रा बरी ताचें जिवीत परजळोन आसा. आज आमच्या मदें तो आजून जिवंत आसून आमच्या मदें अजापां बिजमिता तो करता आनी आमकांय तो प्रेरण दिता सोम्याच्या वाटेन चलोवंक. ह्या संवसाराचें जिवीत आमी पवित्र स्नान घेवन आपले मिसांव पंथा पावनच्या व्हडा उर्बेन बरोवंक तो आमकां निरंतरी संदेश दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना एक घडीभर मोगाचें आमी दोळेत ह्या आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. जुजे वाजा बरी आमी उर्बेन भरल्या घी आमचे मिसांव जारी करूंक आमच्या जिवितांत पवित्रपणान भाग्यवंतपणान सुवार्थे प्रमाणे जियोंक जुजे वास आमचे पासत विनवणी करून दी. ताच्या आधारान बरी जिणी जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी. जायते फावटी आमचो भावार्थ शेडेल्ल्या पासत भावार्थाच्या उजवाडान जियो त्या बदलाक संवसाराच्या काळोखांत आमी सासपाल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागी आनी सांगाता. आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच जावकार मरयेक आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या भौमगाळ बापा,
धर्मदूतांचे शिकवणे वरवीं परगटलेलो भावार्थ भाग्यवंत सांजूचे वाचन जतनायेन राखलो आनी अक्रिस्ती लोकांमध्ये विस्तारूंक तो उर्बेन वावरलो. सुवार्ता परगटणे वेळार आयिल्ल्या हर एका कश्टा संकश्टांक ताणें धैर्यान फुड केलो आनी मोगान ते कश्ट सोंसले. तशेंच आमच्या भोंवतणीच्या अक्रिस्ती लोकांमध्ये व्हड्या उर्बेन सुवार्ता परगट करूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या पवित्र जेवणान आमकां बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. पावलन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले. भावा भयणीनो, नासाक व्हरताले वाटेन चलतल्यांक क्रुसाचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाच्यावेर व्हरताले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. जनाऱ्यांची जणवाई हांव नाश करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतगाय हांव व्यर्थ करतलो. बुदवंत आतां खंय आसात, शास्त्री खंय पावल्यात, वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात. ह्या संवसाराची जणवाई देवान पिशेपण म्हूण करून सोडल्या न्हय. देवान आपले जणवायेन थारायतले प्रमाणे संसार आपलेच जणवायेन देवाची वळख धरूंक सकाना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांत सत्मानांतल्यांची तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव ऋणां मागतात, ग्रेक जाणवाई सोदतात, पूण आमी कुर्सायल्ल्या क्रिस्तांव फरगडता. जुदेवांक तो एक आडकाळ आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जणवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मोणयांचे जणवाये प्रात उत्तम आनी जें कितें देवाचें आसखात काय म्हूण दिसता तें मनशांच्या बाळापरास बळिश्ट. देवाचें उतर. देवाचें ओडकार. कीर्तन श्लोक. सर म्हज्या बापा कश्टान मरंतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्परांक हांव सदांच दिन वाचतालो. ताजी वाखाण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या दाखण्यांक संतोश जावं. सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव आरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो म्हाका ताणें निवारलो. श्लोक. सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच भोवनांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताज्या सेवकां भोंवती वेळो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्परा कितलो स्वादीक गोड. ताज्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. श्लोक. सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. वेळ भरती जालो. देवाचे राज्य लागीं पावला. पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सत्माना. Alleluia, alleluia, alleluia.
परमेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसू. सामर्का परमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जुवांक धर्न बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसलेले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन चिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मच्छव्यार जाळां सामा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्यां सांगता मच्छव्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उथर वाखणी तुका क्रिस्ता. नासाच्या वाटेन वेतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपणूच सई. तरी बादशावेच्या वाटेन आसलेल्यांक कुर्साचो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. कोरिंतकारां बरलें पयलें पत्र 1:18 बिबोळ. कितली अपुरबायची उतरां मोगाचें न्हू. कुर्साचो संदेश बादशावेच्या वाटेन आसल्यांक देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. आज जुजे वाज हाची परबाच्या आसतना आमच्या काळजांत संतोष उल्हास भरोन उमाळटा. कित्याक आमच्या मदलो एकलो जुजे वाज म्हणलो एक भाग्यवान जाता, सांज जाता. गोंयांत आमच्या पुर्वजां मदें तो जल्मलो. ताच्या आवय बापाय भोव भक्तिवंत मागण्याची मनशां. ल्हानपणार तानूच आपल्या भुरग्यान एक भाग्यवान जायचे, सांज जायचे म्हण ताका प्रेरण दिल्लें. जुजे वाज बुद्धवंत, बरो शिकपी, तालेंतांनी बरलो देण्यावंत. ताणें बरें शिकोन बरें काम करून जायतो दुडू ताणें जोडी येत आसलो. त्या काळार थंयसर गोंयांत पोर्चुगीज थंय सरकार चलतलो. त्या सरकारांत एक बरी एक नोकरी करून तांच्या मदें व्हड हुद्दो ताणें आपणाय वयत आसलो. ह्या व्हड अधिकारी ताका जावं येत आसलो. कित्याक तो भारीच बुद्धवंत आनी शाणो. तरी ताणें हातीन घेतलो वावर कॅनरा कोंकणी क्रिस्तांवां मदें पद्रुवादो आनी प्रोपागांडा फिडे वय कातलिकां मदें आसलोच मनस्ताप पयस करून तांणी माया मोगान एकवटान जीएशे करूंक मातनी जायत्या अक्रिस्तांवांक ताणें क्रिस्तांव करसूंक ताणें दृढ निर्धार घेतलो. आनी येता आसतना तुमी चिंतेत गोंयांत थावन हांगासर कासरगोड पर्यांत वय कोंकण कारावळेंत पैन करूंक त्या काळार कितले कश्ट आसले. आतां जाल्यार जायते आमच्या न्हंयांक पांपाणी म्हणजे ब्रिजेस आसात. पयलें ब्रिजान येतलीं, कारान येतलीं, बसान येतलीं, ट्रेनीन येतले. वय पैन करतना कितलेशे दीस कितले म्हयने जातले. आनी वाटेर जेवंक खावंक मेळनातलें. आनी वाटेर जळारी मोसू मनजाती रानवट मनजातीचे भिरांत आनी लुडकारांची सोरांची भिरांत आसली जाल्यार मोगाचें न्हू. हाका सगळ्यांक फूड करून तो सुवार्ता प्रगट करता. कितलेशे अक्रिस्तांव क्रिस्तांव जावंक सुवार्थेचो उजवाड पळोवंक तो कारण जाता. मंगळुरांत आसतना त्या मुडीप म्हणल्या जाग्यार आमी जाणाव ताका लगाड काडूंक प्रयत्न केल्यार थंयसर देवाचेर तो पातयेलो देखून अजाप जाता, विजमीत जाता. खडपांतल्यान उदकाची झर पडटा. आनी तसलींच अजापां उपरांत ताणें सिलोनांत वचून त्या श्रीलंकांत वचून सुवार्ता प्रगट करतना थंयसर मग ताका खावंक जेवंक मेळ्ळें ना. ताका उदकाड्याची पिडा सुरू जाली. तो मोर्चार आसलो. जायते फावटी ताका बंदेन गेलो आनी ताका गडी पार केलो, कश्टिलो. ताणें बांदलेली इगर्ज्यो, ताणें बांदलेली ती कोपेलां सगळीं देसवाड केली जाल्यार मोगाचें न्हू. 30 वर्सां खळमीतलांतलो वावर ताणें केलो. आपल्या मायगांवाक तो फाटीं येवंक ना. हे कुरीस निंगी मोगाचें न्हू. हे एका तराचें पिशेपण निंगी संवसारांत वय तो बोल्सांत एक पयसो दवरिनातलो. हाजे कडेन एकच लोभ आसलो. तोच परतून परतून उमळटलो, परतून परतून तो घालतलो. कितले फावटी पिद्दलो म्हणना परतून परतून तो शिवतलो. पूण मोगाचें ताचे द्वारे केदी व्हडली अजापां जाली. कॅन्डी म्हणल्यार त्या राज्यांत पावस नातल्या वेळार रायान ताका विचारलें मागणें करूंक. तो खुरीस उबारन
दिंबियर पडून हात वयर करून मागणे करतना शिरंदरीचो पावस त्या गांवांत आयलो. कितलेशे वर्सां जावन पावस नासलो, लोक कश्ट जातालो. इतलो पावस आयलो तरी पावस असो शेण सयत ताच्या माथ्यार पडलो ना या त्या कुर्साचेर पडलो ना. सगळ्या गांवाक जाय पुरतो पावस. त्या काळार विविध मारीची पिडा आयिल्ल्या वेळार ताणें पिडेस्तांची सेवा केली, ताणें आश्रमां बांदली. त्या काळार हातांत एक पयसो ना, तोच वावर करून मिनात खाण तो अनाथ आश्रमां तो बांदतलो, कपेलां बांदतलो आनी लोकांक मोगाचें न्हू वय जेसूची वळख दितालो, सुवार्ता परगट करतलो. आनी थंयसर आपली जिणीस जरोवन तो मेलो. ताचें जिवीत आमकां आदर्श जावन आसा मोगाचें न्हू. आमी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची परब 15 तारखेर करता. ताच्या आदल्या दिसाक देवा साहेब पेल्डे तोय आमच्या भारत देशाचो सांत ताची परब करता. आनी 16 तारखेर जुझेवासाची परब आमी करता. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन म्हणटालो सुवार्ते खातीर मिसांव खातीर समर्पण दिल्लें जिवीत कितलें सोबीत सुंदर. देखून मोगाचें आमी सगळीं सांगाता मेळोन शेनवाराच्या दिसा 18 तारखेर ह्या जानेवारीच्या डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगासर सांत आर्नॉल्डची दबाजीक परब आमी करतले. सुवार्ता परगट करूंक आमचे थंय आमकां उरपाक खंडीत जावन त्या वेळार उपजातली. स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें मिसांव ती सुवार्ता परगटणी करची जिवितांत अखेर पर्यंत करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमकां कृपा दिवन दी. आमेन. C80 पेज 132. घे बापा ओवंडोवाय आमी तुका आसबेटोसो क्रिस्ता कुडीन बदलून दयेन जावं तो आमकां सडवण दिवचो. तुज्या पुतान आमचे पासन भेटोवन दिला ताकाच खुलसार भेटोवंक आमकां पेल्या पासून मागता दयेन तुजो आधार. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा आमच्या मागण्याचेर दयाळ दिस घाल आनी सर पातकांतलें आमकां वाटय. आमी हांगासर भेटयता त्या जेजूच्याच रक्ता वरवीं अधीक नितळ जावन आमच्या भाव भयणीच्या मोगान बरोवन सुवार्ता परगट करूंक आनी समर्पित तरान क्रिस्तांव जिणी जियोंक फावो कर. क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रम तूं तुज्या पवित्र सभेक फावो करताय. ताचें पुण्य मोन जिवीत आमकां धैर्य दिता तर ताच्या शिकवणेन आमचें गिन्यान उजवाडता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळ व्हरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेश पळतो. सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणे खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थ सोघुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती आसा की वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मळपळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांज जुजे वाज त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मध्ये येवच्या पासत आमी भक्तीपणी मागोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायट विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तांकां शांती दी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या माया म्हाका सगळं शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं आमेन
D64, page 177. दिखाण सगींचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक हिंडांतां मोगान एकटावचे दिसोमिया देणे तुझे मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया खेया सगळीं दया ल्हाना भावंडांक म्हज्या आदार जाया सोमियान दिखाण सगळींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांतां मोगान एकटावचे दिसोमिया देणे तुझे दिसोमिया देणे तुझे काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं उलोवया मोगाळा जेजू तूं भोव पयस सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय म्हज्या सांगात राव समियान जेजू तुजी शुभ वर्तमान हांवें स्वीकार करूंक आनी तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक अखेर पर्यंत तुजे एकवटान जियोंक म्हाका फावो कर जेजू अर्गां जेजू ओगलाब जेजू जय जय जेजू हालेलुया Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थूया भोवमगळा बापा जुसे वास तुझ्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणात आमी वांटो घेतलो ह्या खालत्या उंड्या आनी ताका वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तर तुजे वासा बरींच आमच्या जिवितान समर्पित तरान जियोंक आनी तुवें दिल्लें मिसांव पंथा पावोवंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या इसवे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनच्या दाबाजीक परबेक व्हडा मोगाचो घनाचो आनी मानाचो स्वागत हांव दितां खंडे जावन तुमी शुक्रारा दिसा फाल्यां शुक्रारा दिसा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आसच्या रेतेरीक तशें शनिवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत जावचे ते रेतेरीक तुमी येया आनी सांत आर्नॉल्डच्या दाबाजीक परबेच्या मिसाच्या बलिदान शनिवाराच्या दिसा सकाळीं 11 वरार आसतलें त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची विशेष आशिर्वादां बेसांवां आनी देवाची कृपा जोड घेया तुमकां समेस्तां परतून मोगाचें आपोवणें तुमकां समेस्तांक दैवीक रेतीर मंदिरांत पळोवन आमकां वर्तो संतोश जातलो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार F11, page 222. प्रजांचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा खालत्या काळजान दुर्बळ जिणयेन शुभ वार्तेक साक्षी जाया प्रसार करा संदेश मोजो संदेश करो से
उसो उसो तो मोगासो उसा प्रजांचे शेष करा मोगासो संदेश प्रसार करा कलत्या कळसान दुर्बळ जिणयेन शुभवार्तेक साक्षी सया मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुस्साचे करवे निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.